बोरयेचे नवदुर्गेचे तळयेचे उदक गावांक जगयता। हे तळे वाचले जाल्यार गावात गिरेस्तकाय उरतली। तरणाट्यांनी ताजे भान दवरचे। तळे राखपा खातीर सरकारान 3 कोटीची तजवीज केल्या। WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकारान सांगले। दसऱ्याचो मुहूर्त साधून मंत्री सुभाष शिरोडकारान बोरयेच्या नवदुर्गा देवस्थानाच्या सोबितीकरणाचो बुन्यादी फातर बसयलो। थंय उदका टाकी, तळें, वॉकिंग ट्रॅक अशे लोक उपयोगी प्रकल्प येतले, सुभाष शिरोडकारान सांगले। ऐकात। कितले शेकड्यांनी पिढी जावन गेले पयलीं तांणी हे तळे निर्माण केले। तांगेल पद्दतीन, तांगे इंजिनियरींगच्या पद्दतीन ह्या तळ्याच्या उदक सामकें सकल पर्यंत बोर खाजना पर्यंत पावता। आणि ती खाजना ती शेती आसा पळय, वायगड वगैरे शेती आसा, ह्या उदकाचेर तांणी ती व्हड केल्ली आसा, सांबाळिल्ली आसा। म्हाका ह्यो काही गोश्टी आमी लिंक करपाक जाय, काही गोश्टी आमी ध्यानात दवरपाक जाय आणि त्यानुसार हे तळे आसा सांबाळपाक जाय। तळ्यात 12 म्हयने उदक उरपाक जाय, लक्षात घ्या। तळे म्हणटा फुडें नुस्तें थोडें जाता आणि ते नुस्तें मागीर मारपा खातीर एप्रील आनी मे म्हयन्यांत तळे सुकोवप। काही तरणाटे मुखार सरताय म्हणटा तळे सुकोवया, कित्याक नुस्तें जाय आशिल्लें। तातूंत लोकांचें सहकार्य आमी सगळे मेळून तें करुया, आमी सगळे मेळून हें सांबाळया, आमी सगळे मेळून हें स्वच्छ दवरया। ही भावना आसा पळय न्ही, ती भावना सगळ्या भितर येवपाक जाय। गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक।